बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वर्गीचे बापा, हांव तुका आर्गां दिता, दिनवास दिता आनी तुजी वाखाणी करता, कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच चोडा मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताक संवसारांत धाडून जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं म्हजीं दुयेंसां, प्यासपिडा, त्रास, कोश्ट, खोटेपण, अनभावार्थीपण आनी गरीबसाण पयस केली देखून स्वर्गीचे बापा, तुवें म्हाका आयज पासून राखून आनी सांबाळून दवरलो देखून हांव तुका भास दिता की हांव केदींच पातळ करचो ना. आनीक हांव जेजूचे भाशेन पवित्र रावन जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान मरो पासून अजापां मिलाग्र आनीक विजमितां करतलो. आमेन. आयज जावन आहा 23 तारीख जानेराची 2021. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, बळ दी तुजी खबर परगटूंक. आमेन. स्वर्गीचे बापा, हांव मागणें करता तुका, म्हाका कृपा दी, बळ दी तुजी खबर परगटूंक. आमेन. पवित्र आत्म्या, जो लोक हो व्हिडिओ आयकून दुसऱ्यांक धाडटा ताका व्हायरल करपाक हुस्को दी आनीक तांची सगळीं दुयेंसां बरी कर. कोवीड पिडेंतली तांकां राखून सांबाळून दवर. कोवीड पिडा तांची चडशिल्ली पयस कर आनीक तांचीं कितें कामां आडकोन उरल्यां जाल्यार सगळीं कामां तांची शांती पावया. आमेन. हांव देवाचे भाशेन स्वत मानतां की ज्या लोकांनी व्हिडिओ पळयलो तीं पवित्र जालीं आनी जेजूचे भाशेन वावर फुडें वतात म्हणून. आमेन. जॉन 13 आनीक ताणें उंड्याचो कुडको घेतलो आनीक तो बुडोवन जुदास सिमावाक इस्कारोट पुताक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजून ताका जुदासाक म्हणलें, तूं करूंक वेताय तें बेगीच कर. तर आमी पातकां रावन वायट जिवीत सारताय आनीक सगळें आमगेली पळय बॅगेज आहा ती आमगेन मिसा वयताय आनीक मागीर थिंगा कुमन्यांव घेताय. आमगेली कुमसार पडे आहा तें आमी दुस्मानाचें ओ हेगे राग आहा तेगे राग आहा तो आमी सांगनाय. तें आमी लॉकरांत दवरून आमी भायल्यान पडे कितें पाद्री खुशाल जावपा आहा ती पातकां आमी सांगताय. आमी चोरलां, हें केलां, तें बारीक हें केलां, एक गाडी मारली, तें बारीक बारीक आमी सांगताय आनी काबार कोताय. आनी म्हाजे व्हडलो पड राग कितें आहा तो काळजां भितर आसोता आनी मागीर आमी वचोन कुमन्यांव घेताय. आनीक जेन्ना कुमन्यांव गेलो तुज्या भितर सैतान रिगलो. म्हणटकीर कितें जेन्ना तूं पातकान आसोता ह्या कुमन्यांवाचो तुका इफेक्ट लागना. तूं कितें सोता की आपणें कुमन्यांव गेलो, आपूण बरो मनीस, आपल्या सगळ्या लोकांक मादून गेलो बरो मनीस म्हणून की म्हाका आज मिसाक सगळ्यांनी चोयला, शेजऱ्यांनी फ्रेंडांनी चोयला, कुमन्यांव गेलो तो म्हणटच हांव बरो मनीस. तर हें सगळें तूं कोत्ता कित्याक देंवसा तुजी मतीन घाता, तूं यशेश कर आनीक तुका लोक मानून घेतलो. तूं देवाच्या मुखार पवित्र जातलो. अशें म्हणून देंवसार तुका फोडी मारता. जे परी एवेक मारली तूं हें फळ खायल्यार जेजूच्या परस व्हड जातली म्हणून. ओ जेजूचे भाशेन जातली. ती ऑलरेडी आसली जेजू भाशेन, ओ देवा भाशेन धरया आमी. तर ऑलरेडी आदाम आनी एव देवा भाशेन आसलीं, पूण हें देंवसार ताका फोडी मारली आनीक जें देवान कोणाक म्हणलें तें तेणी केलें, खायलें. अशें करून देंवसार आमगेली फकत चिन्नां मतीन घाता. तर तुमी हो पळय कुमन्यांव घेताय तो तुमकां फायद्याचो जायना, पूण तुज्या भितर सैतान रिगलो म्हणटा जेजू. म्हणटच कितें तुगेलें वायट आसलोलें तूं आनी अदी वायट करपा लागलो आनीक तूं सोलें हीं पातकां पडटा तुवें लिपोवन दवरलें कितें तीं तुका सारकीं आहाय म्हणून, पूण त्या पातका उदेशी तुगेलीं आनी पातकां वाडत वयताय आनीक सैतान तुका चोयता की तुवें पातकां नासतना कुमन्यांव गेलो. तर सैतानाक कोट्टा की बाबा हेगेली विकेट आतां दुसऱ्या वाटेन उडोवया ओ आनी पात करया. तो पोतून कुमसार जातलो, पातकां आहा तशीं आडायन दवरतलो, आमको कुमन्यांव घेतलो म्हणटच हेगे जिविताचें वेव्हार पळय आहा तो असो जातलो. तेका लागोन जेजू म्हणटा तूं ताचे भितर सैतान रिगलो. तर तूं तर पातकांत आहा जाल्यार ह्या कुमन्यांवाचें कांय तुका फायदो ना. त्या कुमन्यांवाचो तुका इफेक्ट कांय जायना. तूं करूंक वेताय तें बेगीच कर. आतां जेजू कोणा सांगता? जुदासा सांगना, जेजू सैतानाक वोयलो थिंगा. होच अधिकार
आमकां देवान संवसार घोट्टा आसून दिलोलो. जोरूय तर येवेन म्हणलेलें सोयताना खोडसोर म्हज्या दोळ्या मुखार व्हेलो ओर खोडसोर म्हाका आनीक पोत्तून चिंतना घाली नाका तें फळ खावपाचें जाल्यार देंवचार पडोन वचपाचो. सेम पावर आतां पोत्तून येयलो तो. जेजू उदेशी आमकां पोत्तून येयला सेम पावर. जेजून पळय सोयतानाकूय वचून हिंग सोयतानाक उलयलो जेजू. जेजू हेका उलयलो ना. कोण तो जुदास. जुदासा भितर पळय सोयताना देंवचार आहा, पवित्र आत्मा आहा, पवित्र आत्मा न्ही वायट आत्मा पळय आहा तेका उलयला. तूं करूंक वेताय तें बेगीच कर म्हणटची जेजू जाणा आतां मुगेलो टायम पावलो. तो सोयतान सांगता आतां तूं पळय कोत्ता तें बेगीन कर आनीक सोयताना चोले हांव पळय कोत्ता तें बरें कोत्ता आनीक जेजून म्हाका परवानगी दिल्या म्हणटच हांव कोत्ता तें बरें कोत्ता आनीक हांव जेजूक जित मात्री संवसार मुगे आहा तसो हांव चलयतलो म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. पूण जेजू किशे भाशेन मारपा जावो. सोयताना चोलें की जेजू मेलो काबार म्हणून संवसार आपल्यागे राज पळय हा तेशें उत्तोलें. देव येयलो मेलो काबार सगलो संवसार आपल्या गेलो. जे परी स्वर्ग आपल्यागे करपाक वतालो ते भाशेन देंवचार आतां हो संवसार तेणें केलोलो येवे होंडा उडोवन. तेका आतां कळ्ळें की जेजू मोत्री पोत्तून आपल्यागे आस्त जालें. हो 30 आनी 3 वर्सां संवसारां येयल्लो हेगेलें आतां विकेट हांव उडयता आनी हेका काबार कोता. 28 कित्या पासोत ताणें अशें ताका म्हणलें हे जेवणाक बसलोल्या दुसऱ्याक कांयच समजोंक ना. जेजू देंवसराक उलयलो म्हणून कोणाक खबर ना तेगेले 12 इशेसां. 29 जुदासा लागीं पोंगटीची गांठ आसली देखून जेजू ताका अशें म्हणटा म्हूण कांय जाणांक दिसलें. उत्सवाक आमकां गरजेचें तें घे वो गरिबांक कितेंय घाल म्हणटच उंडयाचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाली. तर हिंगा जुदासाक पळय सोयताना पळय जुदासा भितर आहा ताका जेजून म्हणलोलें तूं आतां कितें कर तें बेगीनूच कर. तर हें कितें चोलें कितें आतां उत्सव आहा उत्सवा पळय तूं कितें तुका ते कडेन पयशे आसताले सगळे कोणशीच दोन आसलो एकलो दोतालो 12 मोदें जुदास दोतालो. तर हेर शिसां चोलें 11 शिसांकू की जेजून ताका सांगिल्लें तूं कितें पळय कितें कोता हें पळय आमगेलें पळय सगलें थाऱ्यार उडयता फेस्ताक सगलें बंदोबस्त करपाची फेस्ताक गरिबांक पयशे दिवपाची कितें करपाचें तें बेगीनू कर तुजें काम सदांचें आहा तें बेगीन कर हेच चल तेका. पूण जेजून ताका सांगलोलें की तूं आपलें विकून दिवपा आहा तें तूं तुगेलें मुखार व्हर मदें देंवसरा. नवी आज्ञा हेडींग आहा हेका 31 तो भायर वेतोच जेजून म्हणलें आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळटली आनीक ताचे सवें देवाक महिमा मेळ्ळी. इंग्लिशीन घेता when he was gone Jesus said now the son of man is glorified and God is glorified in him. तर आतां जेजूक महिमा मेळटली कितको न्हू हुरसार सगळे कोश्ट मरोन सोंसून हुरसार मोत्रीच आनी मागीर जेजू सगली संवसार जिखिलो आपणें जेजून हेका लागोन देवाक महिमा मेळटली की जेजू जिवीतभर पवित्र रावन 3.5 वर्सां नवी शिकवण न्यू टेस्टामेंट शिकयलो लोकांक आनीक समजोणी दिली. तशेंच सगळीं पातकां आपल्याचेर घेवन जेजू हुरसार मोत्तलो आनीक जेजूक महिमा मेळटली तेजे उद्देशी सेम महिमा बापाकूय मेळटली. तर आतां तुमगेल्या जिवितांत पळय कितें त्रास कोश्ट आहाय जीं पवित्र नाय तीं सगळें सोड्याय आनीक पवित्र जाय वायट जिवितांतुली भायर सराय. तुमगेल्या जिवितांत तुमकांय महिमा मेळटली. तुमी म्हजे भाशेन जायन पवित्र जायन हो जेजूगेलो वावर जेजूचे भाशेन आमी सगळीं फुडें व्हरया आनीक आमकां सगल्यांक जेजूक देवाचे लागीं वयतच जेजूक
मोहिमा आर्गां दिवपाक आमकांय फावो जातोलें. आमी स्वर्गार चडटलीं हे देवाचे आनी जेजूचे मोहिमेचे वरवीं. आमी दुसरे लोकांक स्वर्गार व्हरपाक आदार जातलो. आनी तेंच जेजू गेलें, एकाच लागून जेजू येयल्लो सगल्या मनशांक स्वर्गार व्हरपाक. 32 देवाक ताचे सोबे मोहिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सोबे मोहिमा दितलो आनीक रोखडोच ताका मोहिमेंत करतलो. तर हें सगळें आपल्याचें घेयलें म्हणून देव जेजूक मोहिमा दिन तिसऱ्या दिसाक जेजू पुनर्जीवन जातलो. 33 म्हज्या सुपुरल्या भुरग्यानो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगाती आसां. तो जेजू हें कितें म्हणटा आतां, हे जेजू अर्देकूं आसतले धरतूं, पूण जेजू तें कितें म्हणटा, सुपुरलीं भुरगीं. हे तेगेले पळय एकले म्हणटा जुदास भायर सोन गेलो म्हूण सांगिला. तर इकरा जाण आहाय तीं सुपुरलीं भुरगीं म्हणटा जेजू. म्हणटच तुमी भुरग्यां भाशेन तर रावले जाल्यार हांवें पण कितें शिकयलां, जे परी माय पाय गेलें आयकोन भुरगीं आपल्या गेलें जिवीत थारायताय, माय पायचे भाशेन चलताय. जेन्ना व्हड जालीं मागीर ड्रग्सां वयताय आनी कितें वयताय, कित्याक तीं माय पायच्या हातांतुलीं भायर पडलीं. माय पायन पड शिकवण कितें दिलोली ओर तो वेव्हार मायन पाय पड कोतालीं, तीं ल्हान आसतना कोतालीं भुरगीं आसतना. तेका लागून जेजू म्हणटा तुमी भुरग्यांचे भाशेन रावाय, सुपुरलीं भुरग्यां भाशेन सुपुरलीं. सुपुरलीं म्हळ्यार 12 वर्सांची सकयल जीं पातोक आदार नाय तेंका सुपुरलीं म्हणया आमी. ल्हान देखून कितलीं ल्हान आहाय तीं. तर जेजू म्हणटा तुमी भुरगीं रावाय, भुरग्यां भाशेन रावाय. हांव पण शिकयतालो, तुमी मुगे सगळें आयकिलें, मुगेलें मांदिल्लें भुरग्यां सुपुरल्या भुरग्यां भाशेन. ते भाशेन तुमी होच तुमगेलो वेव्हार जाय दी. सुपुरल्या भुरग्यां भाशेन तुमगेली आनी तकली चलोय नाकाय. फकत पळय हांवें कितें शिकयलां तेजेरूच तुमगेलें धान मन जिवीत बरें आस दी. संवसाराची आनीक कांय तुमी सोजमणी घेनाकाय. संवसाराची सोजमणी फकत इफेर्न व्हरपाची, तितून आनीक बरेंपण कांय ना. तुका पळय मॉर्निंग गूड मॉर्निंग मॅसेज पळय येताय, कित्याचेर वॉट्सॅपाचेर येवं, ट्विटराचेर येवं, ओर फेसबुकाचेर येवं, इंस्टाग्रामाचेर येवं, कित्याचेर येवं, ओ टिकटॉकाचेर येवं, ह्यो मॅसेजी तूं वाच नाका देखून. हांवें ह्यो मॅसेजी पळय गूड मॉर्निंग पळय मॅसेज घाताय, त्यो हांवें मॅसेज्यो चोवपाच्यो सोडल्यो. आनीक हें जेन्ना ही गूड मॉर्निंग पळय मॅसेज येता हांव ती डायरेक्ट डिलीट करता. गूड मॉर्निंग वाचिता आनीक डायरेक्ट डिलीट मारता. तर हे भाशेन जावपाचो आमगेलो वेव्हार. कितें पळय हांवें गूड मॉर्निंग मॅसेजी पळय कितें मॅसेज आसता, कोणें म्हणलां व्हडले मिनिस्टरान म्हणलां, व्हडले फ्रिडम फायटरान म्हणलां, कितें पळय म्हणलां तें आमगेल्या तकलेंत रिगोता तुवें वाचिलें म्हणटच. आनीक देंवसराक कळ्ळें तें आतां. तुवें पळय कितें वाचिलां तें देंवसराक कळ्ळें. गूड मॉर्निंगाचें डिलीट कर, तें कांय आच नाका. गूड मॉर्निंग म्हूण उतर आचिलें, मॅसेज डायरेक्ट डिलीट मार. तुवें तर मुखार आचिलें जाल्यार देंवसराक कळ्ळें. हें तुवें मांडून घेयलें आनीक आतां तेजेर तुका देंवसार बॉलिंग घातो आतां. तुवें पळय गूड मॉर्निंग मॅसेज आचल्याय ओर कसल्यो मॅसेज जावं, फ्रेंडशीप आनी जायत कोट धाडटायलो कोट म्हणून. बरें नायस कोट, ब्युटिफूल कोट, लवींग कोट आनीक कोट जायते भाशेचे लोक तुका मॅसेज बरोवन जाता. दुखाची बुजवण आनीक बरें जावपाची, तुका फायद्याक पडपाची, हें सगलें तुका दिसोलें की हो केसलो कोट आहा, गूड मॉर्निंग ना तितून टाडाचको कॅन्सील मार, आच नाका तो कोट. जेन्ना तूं हो कोट ओर गूड मॉर्निंग मॅसेज ओर तुका कितें धाडटाय लोक एक पॅसेज देखून प्रिचरागेर त्यो देखून डिलीट मार. तितून सगलें रोंग आहा. ओर नोविना धाडटाय ओर चेन म्हूण प्रेयर चेन म्हणून धाडटाय, कांय आच नाका. एक फावटी तूं आचिलो तूं होंडा पडलो. एक पाटी तुवें ती मॅसेज आचिली, तुगेली ती देंवसराक कळ्ळी, तुवें अमके भाशेची मॅसेज वाचिल्या आनीक ते मॅसेजीचेर देंवसर आतां तुका बॉलिंग घातलो.
मागीर तुगेलो वेव्हार त्या नोयनाचे वयतलो ओ ती गूड मॉर्निंग मॅसेज कोणी म्हणलोली तेणी म्हणलोली हे सांतान एशें को म्हणलोलें तें सांतान एशें को म्हणलोलें तेशें को लोक मासाल मान हें सगळें हाल्स तुमकां धाडटलो ओ सायबिणीन एशें म्हणलां तें म्हणलां सगळें तुमकां लोक धाडटलो तें सगळें फाल्स तर हें तुमी कितें येयलोलें चोय नाकाय एक पाट तुवें चोयलें तुगेलें जिवीत फिनीश मागीर तुमी नोयना दावाय ओर खूंय वेलांकणी दावाय कांय ना खूंय दावाय कावन्सिलींग वचय कांय फायद ना कित्याक तें तुगेलें तकलें रिकॉर्ड जालो आहा आनी तें देंवसराक कळ्ळो आहा तुका खुंयच्या जाग्याचेर तुका बॉलिंग घालपाचें तें आनीक तुका बॉलिंग घालन घालन मागीर तुजें दुयेंस वाडोता दुयेंस कितको वाडोत तें दुयेंस येता तुजें कितको न्हू तुगेल्या मोनाचेर हें सगळें वायट देंवसरा गेलें भरलो आहा हितूले शेंबऱ्यांनी देंवसार तुजे भितर आहाय पवित्र वायट ओतमें देंवसरा गेले तर त्या देंवसरा गेलो परिणाम तुगे मोनाचेर जाता आनीक तुका मागीर टेन्शन येता भुरग्यांक शिंकपा टेन्शन आसता आनी मागीर भुरग्यांक ती एलर्जी ओर इन्फेक्शन आनी कितें हें केसो आपसेस येताय वो काती दुयेंस जाता ओर डॅन्ड्राफ्ट जाता ओर आनीक जायते भाशेन दुयेंसां भुरग्यां जाताय कित्याक तेंकां हें शिंकपाचें टेन्शन आसोता तीं आपल्यागेल्या बोळान माय पायत्यांक शिंक मुटायत तूं व्हडलो दोतोर आदोगाद जावपा जाय तो फकत शेफ जाला चोय तुवें कंप्युटर इंजिनियर जावपा जाय तुवें पायलट जावपा जायो अशें करून भुरगीं सारकीं भुरग्यां तीं देवागे मोग दिनासतना दुसऱ्या कॉम्पिटिशनाक घाताय चोय तेणें एक कांतार म्हणलें तूं बरो तियात्रीस्ट जावपा जायो हें सगळें कॉम्पिटिशन एक पाटी तुका हें तुवें दाखयलें देंवसार मागीर तुगेली विकेट उडयली तूं एक पाटी सोशल मिडियाचेर कांतार म्हणलें तुगेली देंवसरान विकेट उडयली तूं दुसरी कांतरां युट्यूबाचेर चोयता देंवसराक कळ्ळें तूं कितें चोयता तो तुगे विकेट उडयली सगळें पडे आमी कातोलीक कोताय सगळें विकेट पडपाचीच तेका लागून कातोलिकाच्या घरांत दुयेंसां पेस्त पिडा त्रास कोश्ट खोटेपण पोजोळपण अनबावार्थीपण भुरगीं देखून चोय मायन पायन होर्सान मिसा आपयल जाल्यार वयता आयतराच्या माय पाय तर भुरग्यां म्हूण नासलोलो आगो चल गो मिसा या चल रे न्हेस रे ना जाल्यार भुरग्यांनी खूंय येताय तेरस ताका होर्सान धाडायन बुडोवन ताका न्हेसोवपा पडटाय चाव कोन्न दे रे हो मस्क मार रे तेश कर रे चाव रेडी कोन्न दी ती म्हणटाय मागीर म्हाका चाव घाल हें घाल तें घाल सगळें ताका मेजाको आण दीन मस्क मान मागीर ताका मिसा घेवन वचों पडटा कित्याक तेंचे भितर देंवसार सारके शेंबऱ्यान आहा एक आनी दोन न्ही दीसभर तीं इस्कॉल जालें मागीर शिकपा टेन्शन मागीर दीसभर हें फ्रेंडां गेलें पळय सगळें रिकॉर्डिंग जाता इतले देंवसार ती हितू मॅसेज आसताय हेगे जोक चोयताय तेगे कॉमेडी चोयताय हे तियात्र चोयताय कितें चोयताय सगळें तकलें रिकॉर्डिंग जालो आहा आनी ह्या रिकॉर्डिंगा लागून मागीर भुरग्यां दुयेंसां वायटाचेर वायट दुयेंसाचेर दुयेंस आनी केदना बरें जावपा ना मागीर तुमी ऑपरेशना दावाय ना जाल्यार हाय डोस घेयाय ना जाल्यार तें हे एस्टेरॉयड्स म्हणटाय ते घेयाय त्यो तेसो टॅबलेट घेयाय त्यो कॅन्सरा पडटा सगळे कॅन्सरा पडटा खुंयचें वखद पळय तूं घेता तें कॅन्सरा पडटा तूं पेनाडॉल घे वो थोडये घे जोऱ्या घे कितें घे ना जाल्यार तुवें एस्टेरॉयड म्हणटाय ते काती दुयेंस बरें जावपाचें ना जाल्यार आपसेस येयलें तें बरें जावपाचें ताका एस्टेरॉयड म्हणटाय तें हाय डोस तो तितून सारकें कॅन्सर 100%. तर हीं दुयेंसां तुमी वखदां बोखदां घेवन तुमी दीस काडटाय आनीक मागीर हो देंवसार सारको तुमगेली विकेट 100% उडयता हितून दुबाव ना तर हिंगा जेजू कितें म्हणटा की आपल्याक आपल्याचे उद्देशी बापाकूय महिमा मेळटली आनीक आपल्याक देव पुनर्जिवंत कोतलो तर तुमकांय तर जेजूचे भाशेन स्वर्गार वचपा जाय जाल्यार खूब पाव जेजून केलें तें करपाचें आनी कांय ना तुमकां आनी एक्स्ट्रा हेल्प जावं सांताचें तुमी नदर मारल्यार जाता
ओ सायबिणीचे नदर मारले आतां पूण तेणी पड कोट म्हळ्यार ते कोट वाचनाकाय. सायबिणीन देखून कोट म्हणला तो वाचनाकाय. लोक धाडटो तुमकां. सायबिणीन अशें म्हणलें, आपल्या सायबीण दिश्टी पडटा, वाचनाकाय फोकाण, वेस्ट. सांतान कोट म्हळ्यार जायते लोक सांतांगे धाडटा. पाद्री पियो धाडटा, सांतांतुनिगे धाडटा, आनी कोणागे धाडटा, गोंय साहेबागे धाडटा, सगळे कोट धाडटाय आमकां. तेणी आनी जायते सांत आहाय, जायते एक आनी दोन न्ही, जायते सांतां गेल्यो प्रेयर मेळटाय. सांतान सांत कितको प्रेयर कोतालो हें ते कांय वाचनाकाय, त्यो सगळ्यो सोडय. ए टू झेड तुमकां हें सोशल मिडियाचेर पड कितें येता तें तुमी दोड उगोत कोन्न चोयाय पूण डिलीट कोरया, आचनाकाय. तुमी एक पाड आचिल्लें, तुगेलें वायट कुडींत रिगोलें. वायट दुयेंस 100%. आनी मागीर मरोण, बरें मरोण न्ही, सुण्या भाशेन, पिश्या सुण्या भाशेन. कोणाकले कोट आयकपाची आमकां गरज ना, कित्याक आमगेलो जावन आसा एकूच जिवें उतोर. तूं जिवें उतोर आयकल्यार तुगेलो जीव जिवंत उरतलो, नाजाल्यार तुज्या जिवाचें मरोण दुयेंसा लागोन, हें लागोन, तें लागोन कोरपोन वचपाचें रूख. रुखा मुडा एसीड रोखयाय आनी चुयाय. कोणाकलो राग आहल्यार आदीं लोक एसीड घातोन तो रूख मारतालो. एश कोन्न हें एसीड तुमचेर तुमगेले फ्रेंड ब्रेंड उडयताय. सायलंट किलर म्हणटाय तेका आमी. हें पड सगलें आचिता, हें सगलें देंवसरा गेलें. कितू हजारांनी देंवसार तुमचे भितर आहाय तेचो. हांवें 1000 दवरलेलो मिनिमम. तुम दिसा पळय आचिताय मॅसेज्यो तितू कितू देंवसार येताय. एक मॅसेज एक देंवसार कितू मिलियन तुमगे देंवसार जाले आसतात भितर. हें केन्ना चिंतिलां, कातोलिकान केन्ना चिंतिलां हें? तुमी माताय उडना. तुमकां एकल्या देखून ह्या संवसारांत कांय बरें ना, तशेंच तुमगे फामिलीक आनी पिळगेक. तुमी हें पळय कोताय, ही पळय रेस लायला आनी हें पळय सगलें चलोता सोशल मिडियाचेर. तुमी टायम पळय पेड्ड्यार कोताय, तो तुमी सगळें सोडयाय. एक कातोलिकाक सांगोता, सारकें तुमच्या तोंडार सांगोता. बांयत रावना, बेब्या भाशेन बोवाड मारना, नाजाल्यार गोली रावन इंद्रा भाशेन लिपोना सांगना, ना. युट्यूबाचेर मुगे विडियो सारके लायव्ह येता हांव. आनीक तेज्या भायर सारकें मुगेले विडियो सगळे अपलोड आहाय. हांव कांय डिलीट कोन्ना उलयता तें. फकत गॅप पडटा मातशें डिलीट कोता. कित्याक लोकां आयकोता तेका मातशें गॅप पडटा एक एक पाटी. कितें जाता तूं वेस चेंज कोता वो कितें कोता मेळना उगोत येयल्या, ओर हेजे वयता कोंकणीचे सां इंग्लिशीचे वयता आनी चोयता. म्हणटच मातशें गॅप तेंचे गॅप पडटा तें गॅप मातशें हांव हें कोता, भायर मारता गॅप, एडीट कोता गॅप. आनी उलयलें तें हांव कांय एडीट कोन्ना. उलयलें तें मुगेलें तेशा तेशें आहा. तुवें म्हणचें भियोन एडीट कोता आनी कितें कोता, कांय एडीट कोन्ना हांव. तर हांव सगले कातोलिकांक, गोंयच्या कातोलिकांक, कोंकणी उलोवपाक कातोलिकांक हांव सोबे माजार सांगोता, हें तुमगेलें जिवीत बोदल्याय. वायट सोडयाय, बंद कोरयाय वायट. एकामेकांताय संबंद पोत्तून जोड्याय तुटोलो तो. आनी तेन्नाच की तुमी पवित्र जातलीं. आनीक हें पळय हांव कोता ते भाशेन तुमी करूंक पावतलीं. लोकांगे दुयेंसां, पेस पिड्यां सगल्यो आमी बरी कोत्तलीं, सगलीं मेळोन. हें तर कोनाय तुमचो सत्यानाश, विदवास आनी निसणटो. तेका लागून बेगीन हो मुगेलो विडियो जाता तितू लोकांक शेअर कोराय, भिनाकाय. तुमी भिल्यार तुमगेलें निसणटोन. हितून दुबाव ना. तुमी पळय हेर विडियो शेअर कोताय, कोणें अशें म्हणलें, कोणें पाद्री कितें म्हणलें, आनी कोणें आनी कितें म्हणलें आनी सगलें हें पळय सुइसायड नोट येताय, कितें पळय येताय सगलें तुमी शेअर कोताय. म्हणटच तुमगेले देंवसार विकेट उडोवन तुमगे काबार केलें. हें तर तुमगेलें दुयेंसां तुमगेले घोरा बेन रिगलो आहाय सगल्यांकू, एक मेंबराकू. तीं तर बरी जातलीं जाल्यार तूं पयलो विडियो मेळटो मनीस बरो जावं. तूं तेंकां दोतोरां उलय, पिल्ल घेन, हें घेन, केन्ना बरें जावपा नाय. 100%. वयल्यान कॅन्सर. पिल्ल घेताय तितल्यांकू कॅन्सर. सगळे पिल्लां सायड इफेक्ट आहाय. विटामीन न्ही तें. विटामीन मेळटा आमकां फकत फ्रूट, व्हेजिटेबल आनीक जेवणाचेर.
कोण आयन उण जालें आयना टॅबलेट घेता आयना प्रॉब्लेम ना मनशा कोणाक देव इतलो हें न्ही की लोकांक एज जालें म्हणून आयन उणी करपाचो ना ही मनशा गेलें पिशेपण हें देंवसरा गेलें चिंतप देंवसार तुमचे मतींक आतां मातशें एज जाली आयनां पिल्ली घेताय आयन म्हणून आड दुखताय जॉयंट दुखताय हें मनशा गेलें सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम हें देंवसार घात तें तुमचे भितर आजरान देंवसार आहाय तर हे सगळे देंवसार मिक्समेंट ऑफ फालोडा जालो आहा तुमचो तुमगेलो भेजो आजलो आहा तकलेचो हें फालोडा जायन हितू आजार देंवसराचो तुमचो फालोडा जालो आहा तकलेंत ताका लागून तुमकां स्वता एज जाली आपल्याक आड दुखताय हें घेया कितें आयन घेया मागीर आयन गेलो म्हणून कितें जाता तें तुगेलें जमोता भितर कुडींत आनी मागीर फातर जाताय मुतां फातर जाताय किडनी फातर जाताय पॅनक्रिया फातर जाताय खूंय फातर जाताय म्हाजी तें काडून मोताय तुमी म्हाजी तो बोंब सोडटाय लेजर मान फातर सोडटाय लेजर मान फातर सोडले किडनी मागीर भावताय किडनी भावल्यो म्हाजें कितें डायलसीस हें सगलें कातोलिकां सारकें 100% कंपल्सरी तें चुकपाना हे सगलीं दुयेंसां ही कातोलिकां एकूय जावपा न्ही तर तुमी चिंतयाय ही कोण डायलिसीस कोण मोत्ताय सगलीं एकूच तिचमो न्ही सगलो लोक पड मेला तो इफेरनात कातोलिकां तुमी तांकां मीस दियाय कितें दियाय कांय फायदे ना मनीस मेलो काबार मनशान जिवितां जितें आसतना सारकें करपा जाय तूं जिवितां जे मेरेन तूं हुस्कार घेता तेदो तुका चान्स आहा हें सगलें तुगे दुयेंस देखून तूं आयसीयू आसूं तूं वेंटिलेटर कोवीड जावन वेंटिलेटर लायलो आहा कांय प्रॉब्लेम ना जे मेरेन तुका सांस आहा तूं वेजिटेबल देखून जालो आहल्यार तुका प्रॉब्लेम ना कित्याक तुगेलो ओतमो आयकोता हें मुगेलें प्रिचींग घाल्याय वेजिटेबल जावं वेंटिलेटराचें आसूं खूंय आसूं मुगेलीं प्रिचिंगां 24 वरां तेंगेलो रुमां चालू दवरे आनीक जेजून सांगिलां सुपुर्लीं भुरगीं पळय आहाय ते भाशेन तुमी एक पाटी पवित्र जालीं ह्या उतरांतुली भायर सो नाकाय ह्यो सगल्यो मॅसेज्यो तुमी सोशल लायफ तुमी सोड्याय आनीक तुमचे कडेन फेसबूक आहल्यार फेसबूक देखून डिलीट कोराय अकावंट ना जाल्यार सगळे फ्रेंडां डिलीट कोराय आनी ना जाल्यार सगळे फ्रेंडां ब्लॉक माराय तुका तर फेसबूक आहा दवरल जाल्यार तुका प्रवचन घालपा बऱ्या पडटलें पूण सगळे फ्रेंडाक ब्लॉक माराय डिलीट कोराय अनसबस्क्रायब कोराय युट्यूबाचेर आहाय जाल्यार तुमी हेंका तेंका हेंगे विडियो तेंगे तियात्र हेंगे कॉमेडी सगळ्यां पड सबस्क्रायब केलें अनसबस्क्रायब कोराय ना जाल्यार एक तेंगे अपलोडाचें आनीक तुमकां सबस्क्रिप्शनाचें तुमकां नोटिफिकेशन येतलें एक नोटिफिकेशन देंवसरा कळ्ळें तुगेली विकेट थिंग उडोवपाची म्हणून सोबे माजर सारकें साप सांगो तुमकां हांव बंद कोरया हिंगा फाल्यां कंटिन्यू करचें थँक्यू होली स्पिरीट आमेन रोजार कोरया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन सर्गीच्या बापा हांव जेजूच्या नांवान हें मागणें कोत्ता तुका मारियो आनीक ताचे फामिलीक फ्रांस्किना फेरांव आनीक तिचे फामिलीक जॅकलीन आनीक ताचे फामिलीक थिओदोमिरा रोशा आनीक तिचे फामिलीक कोलेत आनीक ताचे फामिलीक जॉन्सी आनीक ताचे फामिलीक सुकोर आनीक ताचे फामिलीक जेसी आनीक ताचे फामिलीक हेनरी आनीक ताचे फामिलीक पियादा वाज आनीक तिचे फामिलीक मोरियाण आनीक तिचे फामिलीक जिपोट आनीक ताचे फामिलीक जोकी आनीक ताचे फामिलीक क्रिस आनीक ताचे फामिलीक तशेंच यूट्यूब लायव्ह आसा ताका आनीक ताचे फामिलीक सगल्यांक तूं बरे भाशेन राखून सांबाळून दवर सगल्यांची दुयेंसां सगलीं दुयेंसां बरीं कर अल्सराचें दुयेंस बरें कर तशेंच भिंडाचें जोऱ्याचें डायबेटीक कोलेस्ट्रॉल हाय ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर किडनी फेलियर पॅनक्रिया फेलियर फातराचें तकलें सुडलें तेचें आवट जालें तेचें मेंटल जालें ती उगडास उरना ती हीं सगलीं दुयेंसां तांची बरीं कर आनीक ही मिलाग्र पळोवन तांकां पवित्र जावपाकूय
तुजो आदार आनी तुजी कृपा दी. तशेंच जीं मेंबरां काम करतात तांकां कामाचेर तांचे पगार वाडय, पोस्ट वाडय. तशेंच जीं मेंबरां नवें काम सोदतात तांकां जायत्या पगाराचें बरे कंपनींत काम फावो कर. तशेंच जीं कोविडाक लागून मेंबरां कोणूय तीं जावं घरांत बसून आसात काम ना जायन तांचें काम परतून दोबराद पगार आनीक पोस्ट वाडोवन तांकां परतून कामाचेर चडय. आनीक हीं सगळीं अजापां एक एक मेंबराच्या जिवितांत ताणीं पळोवन तीं वायट सोडून पवित्र जावंक ती कृपा आनीक आदार तूं तांकां फावो कर. ही मागणी तुका हांव करतां सर्गीच्या बापा, तुज्या एकल्याच चोड्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.